आमच्या गोंयांत सुमार 700 कैदी आसात. मोगाळ भाव भयणीनो, बोणकोण खऱ्यांनीच एक काळोख जागो. बोणकोण खऱ्यांनीच एक ओगेपणाचो आनी भिरांतेचो जागो. त्या बोणकोणीच्या व्हडल्या वणटींनी आनी जोनेल नासलेल्या सेलांनी भायर संवसारांत कितें जाता ताची कांयच खबर आसना. एकदां कैदीचे निराशीपण तांचे फामील कितले तेंप जालें तांकां भेट करूंक येवंक ना. एकदां कैद्याचें निराशीपण तांची केस खंय पावल्या तें तांकां खबर आसना. आनी असले परिस्थितींत आमचें जें प्रिजन मिनिस्ट्री बोणकोणीचें जें मुण्यारपण आसा तातूंत 50 वयर व्हॉलंटियर्स सुमाराच्या एक दीस मारकात करून बोणकोणींत भेट करतात. जायते फावटी ते कैदी म्हणटात, हे भेटेक लागून आयज आमी जिवे आसात. हे भेटेक लागून ह्या आमच्या परिस्थितीन इल्ली घोटाय मेवता, इल्लो पाठिंबो मेवता. हे भेटेंत कसलो वावर चलता काय बोणकोणींत, आमचे प्रिजन मिनिस्ट्री कसलो वावर करता. आनी ह्या पासत धर्म प्रांतांत बोणकोणींत कितें घडटा ताचें एक चित्र तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर ओत्मीक वावर, स्पिरिच्युअल वावर, जावं स्पिरिच्युअल टॉक, जावं मागणें. दर सोनवाराक मीस आसता, तांकां यात्नीक भाव येतात. आमचे मदें आयज एक यात्नीक हांगा आसा जो बोणकोणींत वेता, फादर फ्रँकी. दर सोनवाराक एक पाद्री वेता जेंट्स दादल्यांच्या हितून, दुसरो पाद्री वेता बायलांच्या हितून. सुमार 50 बायलो बोणकोणींत आसात. स्पिरिच्युअल वावर चलता. दुसरें म्हणल्यार सायकोलॉजिकल वावर, कावन्सिलींग, सेशन्स ऑन मेंटल हेल्थ, दाखले मोटिवेशनल टॉकां तांकां जिवाळ दवरपाक, तांकां उमेदीचेर दवरपाक. शिक्षणीक वावर चलता. इग्नू, इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिवर्सिटी, ताचो सेंटर थिंगा भितर आसा बोणकोणींत. आनी ह्या पासत कैदी जायते फावटी तांचें ग्रॅज्युएशन, तांचें पोस्ट ग्रॅज्युएशन बोणकोणींत आसलेलीं वर्सां इबाड जायना जावंक, आनी जेन्ना भायर येतले तेंचें फावो तें रिहेबिलिटेशन जावंक शिक्षण करतात.